आमकां एक खूब दूख भोगता. आमच्या समाजाक जे ह्या समाजा मुखार एक अन्याय जाल्लो आसा. आयज पळोवंक गेल्यार आमचो समाज इतलो फुडें पावल्लो आसा, आमची भुरगीं इतलीं फुडें पावल्लीं आसात, पूण तरी आसतना आमच्या समाजाचेर आमकां असले वायट उतरां उलोवन अन्याय करता. आनी हो आज अन्याय केला जाल्यार कोणें केला? एक सरकारी अधिकाऱ्यान केला, एक सरकारी सर्वंटान केला. हें ताका सबना. एक पंचायतीचो सेक्रेटरी अशें म्हणटा हें ताका सबना. एक पंचायतीचो सेक्रेटरी सगळे गांवच्या लोकांक एक येवन सगळे एक मनान सेक्रेटरीन काम करूंक जाय. जाती वाती हें ताका जाती वातीचेर वयर काडपाक आनी ताका उलोवपाक हें सजमना. आमचें कॉन्स्टिट्युशन आसा, धर्माचेर जावं जातीचेर कोणेच वाद विवाद करचो न्हू, भासाभास करची जावं तांकां हाट करचें म्हणून हांव म्हाजो एक सजेशन आसा, एक डिमांड आसा, असल्या मनशांचेर कारवाय जावपाक जाय. कित्याक आयज आमच्या समाजाक लागून तुमकां खबर आसा आमचे 2 ST भाव आमचें एक रायट झगडपाक हक झगडपाक सोंपून गेले संवसारान. आयज सरकारान आमच्या लागीं मागतात आसतले आपूण हो संवसार आमचे हक सांबाळपाक हो संवसार आपूण सोडून गेले. आमचो हक आमी सांबाळूंक हे समाजाक राखात आनी सांबाळात आनी असले कोण अन्याय आमचेर करता ताचेर कारवाय जावची हें म्हजें मागणें आसा. आनी जशें दोतोर बाबान मागलां जरूर ताची खराय कारवाय जावची, ताका अरेस्ट करचो, जाता जाल्यार सरकारान ताचेर कारवाय घेवची आनी ताका सर्विसेचो सस्पेंडूच करता न्हय, हांव टर्मिनेट करचो म्हणून मागता. काल इन्सिडेंट जाला तेजेर हांव स्ट्रॉंग निशेध मारता की हो सेक्रेटरी जावन आसा एक एड्युकेटेड पर्सन आनी एक पोस्ट आसा ताका हो जाणा जावन मुद्दम ताणें हें वर्ड म्हणलां गांवठी कास्टाचेर उलयलां. हेका हेचेर उलोवपाक जायना. जाण आसतना म्हणटा ताका तेजेर एक्शन घेवपाक जाय आनी ताका स्पेशल सस्पेंड करचो म्हूण आमची मागणी आसा. आनी हे सस्पेंड केले दुसराय म्हणपाक मागीर फाटीं सोदतले की एक्शन घेताय म्हणून. कित्याक आनी पयले फाटी जालां एक्शन जावं ना अशी ताका सस्पेंड करचो आनी टर्मिनेट कसो करचो म्हूण ही मागणी. आमचे केलूचे सरपंच आसा, आमचे डेप्युटी सरपंच आसा, मागीर बाकीचे आमचे कोर्टान पंच आसा, सांकवाडीचेय पंच आसा, तशेंच आमचे लिडर हांगासर ST आसा. आनीक आयज इशू म्हणल्यार तुमकां खबर आसा कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन आज व्हडलो एक इशू चालू आहा तो म्हणल्यार भुतानी. आनी हो भुतानी तुमकां खबर आसा सांकवाडे तो प्रेमानंद नायक हो हंगर स्ट्रायकार बसलो आसा. आनीक हो इशू चालू आसतना जायते भाव आमचे जावं गोंयचे MLA तशे लिडर हांगासर येवन वयता आनीक ताका एक हंगर स्ट्रायकार बसला ताका लागून तेंको दिवपाक पूण ते सगळे हांगासर येवन ताका जाप दिता. आनी तेन्ना जे लिडर हो NGO जेन्ना तांकां येयले तेन्ना म्हाका दिसता आमचे विलेज पंचायत सांकवाड सेक्रेटरी ऑरवील वालीस आनीक रामा काणकोणकर हाचे मदें एक डिस्प्यूट जालो. तांचे भितर डिस्कशन जालें आनी डिस्कशन जाता जाता म्हाका दिसता जें कितें ऑरवील वालीस जें उलयलां तें कितें म्हणलां तें आमच्या ST भावांक सगळ्याक हट जाल्लें आसा. आनी ताणें सगळे म्हाका फोन करपाक लागले. हो ऑरवील वालीस हाणें आमच्या रामा काणकोणकराक जेन्ना ताणें गावडी म्हणलो तेन्ना सगळे आमचे भाव हांगासर आमकां फोन करून सांगूंक लागले हाचेर एक्शन जावपाक जाय. एक्शन कशें जातलें हाचेर म्हाका सगळे म्हणपाक लागले तुवें हेजेर इनिशिएटीव घेवपाक जाय. सांकवाळेचे पंचायतीन तो एक आमच्या बाब रामा काणकोणकार म्हणटा ताका सेक्रेटरी ऑफिसान पंचायतीच्या ताका गावडो म्हटला म्हणून. हे एज पर कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया आमचे जाती कोणाकूय कांय म्हणपाची रायट ना. आनी तो सरपंच कोण ऑरवील वालीस ताका इमिजिएटली आमचो निशेध आहा अरेस्ट करपाचो आनी ताजो जॉब सुद्दां सस्पेंड करूंक जाय. म्हजें हें एक ओपिनियन जावन आसा. कित्याक आमकां कोणाच्या मदें हिंदू रमाकांत काणकोणकार हिंदू जावं पूण आमी क्रिस्तांव आमचे क्रिस्तांव गावडा कम्युनिटीचे. सो आमचे आनी तांचे मदें अंतर कांयच ना. आमी सगळे एक. सो म्हणटकूच ताका कितें म्हटलें जाल्यार आमकांय लागलें तें. आनी हेजेर आमी निश्चित मारपाक आमी हांगासर आयिल्लीं आसा. सांगपाचें म्हणल्यार इतलेंच म्हजें हांव मागणी करतां हांव आमच्या CMाक तशेंच पंचायत मिनिस्टराकूय
हाचेर एक्शन जावपाक जाय. जो ऑरवील वालीस हाणें जे गावडो म्हणला ताचेर एक्शन जावपाक जाय. म्हाका दिसता ऑलरेडी रामा काणकोणकरान PIक वेर्ना पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिल्ली आसा. हांवें PIकूय आतां फोन केल्लो, बाबा हाचेर जाता तितले बेगीन एक्शन जावपाक जाय. PIन म्हाका एश्युरन्स दिल्ली आसा, जाता तितले बेगीन आपूण जे प्रोसेस कितें करपाचो आसा, जे एक्शन घेवपाचें आसा आपूण एक्शन घेतलो अशें ताणें म्हाका सांगलेलें आसा. तशेंच आतांच आमी उठाची आतां मारगांव सावन हांगासर येयलो आसा. उठाची आमची मिटींग जाली, प्रेस कॉन्फरन्स जाल्लें तेन्नाय हांव गेल्लो. तेन्नाय ऑलरेडी हांवें सांगलेलें आसा. आनी उठाचे जो प्रेजिडेंट प्रकाश सरान ताणें डायरेक्टली सांगलेलें आसा, विदीन 2 days 2 दिसां मदीं जाता तितले बेगीन तेजेर एक्शन जावपाक जाय. नाजाल्यार आमी सगळे उठाचे जे कमिटीचे मेंबर आहा ते आमी ताका फाटीं फुडें पळोवपाचें ना की तेजेर एक्शन जातलें, नाजाल्यार हो आवाज चड जातलो.